हे आमच्या मुरबाड तालुक्यातले दाबोलीतले वास्कोतले नवेवाड्यातले बगमाळतले जितले युवा वर्ग आसा यंग आम्ही ऑफ इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करता. गुड मॉर्निंग दाबोलीन. गुड मॉर्निंग. आज हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे सायकल रॅली पळय कितले व्हडले संख्यान सगळे युथ हाजीर आसा. दाखयता युवक शक्ती आमचे दाबोली वाठारांत आमचे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी ही शक्ती जावन आसा भारतीय जनता पार्टीची. जशें हांवें सांगलां आमचे युवक आसून दी महिला आसून दी बाकीचे सगळे आमचे वेगळे वेगळे विंग आसून दी आनी बाकीचे सगळे मोर्चे आसून दी आमचे स्वताच दाबोलीम नंबर 1 आमचे व्हडले संख्येन उपस्थिती आसा. हिंगा जो वारो जाता दाबोली तो आख्खे मुरमुगांव वयता तो आख्खे गोंयान वयता. भारतीय जनता पार्टीचे पार्टीचे फाटल्यान लोक आसा कित्याक हे पक्षान हे सरकारान बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा. केंद्र आमचे बऱ्यांतले बरें काम आमचे पंतप्रधान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करता. तेका लागून लोक सगळे तेजे फाटी आसा आनी तेका लागून इतली प्रगती दिसता इतले रिफॉर्म्स दिसता. रिफॉर्म्स हाडप म्हणल्यार tuning with the developed world and considering when the world considers you as a developed country, developing असले ते फुडाराकूय ते वर्ड ऑटोमॅटिक वयतले आनी आमची with inclusive growth, with feel good feeling for every citizen of the country हे फुडारा जातले आमचे पंतप्रधानांच्या खाला बाब नरेंद्र मोदीचे लिडरशिपा खाला. See, flag hosting controversy might have been closed, but it is a very shameful act that somebody chose not to allow our defence forces, that to the Navy, to host a national flag. You may give umpteen number of excuses, but no excuse is good enough to prevent an organization like the Navy from merely hoisting a flag. It is a shame. It exposes the mindset of these leaders who did that, and it shows how narrow-minded they are. And these are the people who spread venom in society. These are the people who spread poison among the people, dividing them on communal lines, religious lines and other lines, and then they point fingers at the BJP. These are the very people who are trying to sow seeds of poison or division in society. So people should be very careful about them.